नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीपणान देंवलें भारताचें चंद्रयान। चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर लँड करपी भारत थारलो पयलो देश। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानांतल्यान आदर्श घेवन गोयच्या आमदारांनी मारची पावलां। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचें आवाहन। गोंय विद्यापीठाकडेन आसा शिक्षण, संशोधन आनी नवनिर्मितीचें केंद्र जावपाची तांक, सांगता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू। बाणस्तारी अपघातात मरण पाविल्ल्या दरेकाक 50 लाख जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक मेळटले 25 लाख। उच्च न्यायालयाचो मेघना सावर्डेकाराक निर्देश। कोमुनी दादीच्यो जमनी हातासपाचो सरकाराचो डाव। बाणावलेचो आमदार वेंजीचो आरोप। निरंकालच्या मधु खांडेपारकारान हळद लागवडीचो प्रयोग करून दाखयला यशस्वी। फाटली 3 वर्सां घेता हळदीचे उत्पादन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। भारताच्या चंद्रयानान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीपणान लँड करीत इतिहास रचला। चंद्रयान 2 अपयशी जाले उपरांत चंद्रयान 3ची मोहीम यशस्वी करपा खातीर इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली। भारताच्या चंद्रयान मोहिमेकडेन पुराय संवसाराचे लक्ष लागून राविल्ले। भारताच्या चंद्रयानान चंद्राचेर सॉफ्ट लँडिंग करून इतिहासीक कामगिरी केली। ही कामगिरी करून चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर लँड करपी भारत संवसारातलो पयलो देश ठरलो। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे
इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। रशियनूय लुना 25 मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान चंद्राचेर देवपाचो यत्न केल्लो खरो, पूण तांच्या यानात जाल्ल्या इबाडाक लागून चंद्राचेर सॉफ्ट लँड करप तांकां शक्य जालें ना। भारताची चंद्रयान मोहीम यशस्वी करपा खातीर भारतीय वैज्ञानिकांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली। निमाणे कडेन ही मोहीम यशस्वी थारल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयाविन देशाचे स्वातंत्र्य अपुरे असले खंयच्याच गजालींतल्यान गोंय भारतापेक्षा वेगळे नसले। देखून गोंय मुक्त जावचें म्हणून देशभरात क्रांती पेटली। स्वातंत्र्य सैनिक आनी क्रांतिकारींच्या यत्नाक यश मेळ्ळें आनी गोंय स्वतंत्र जालें। देखून स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या त्याग आनी बलिदानाच्या मार्गाचेर चलून गोंयच्या आमदारांनी काम करपाक जाय, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून आपल्या अभिशणात गोंय विधानसभेत आमदारांक संबोधित केले। आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं, इस विधानसभा के, जो भिन्न भिन्न धर्म, आस्था और पंथ को मानते हुए भी एक गोवा और एक भारत में विश्वास रखते हैं। भारत के साथ अभिन्नता का ये विश्वास गोवा वासियों में सदैव विद्यमान रहा है। भारत की आज़ादी भी गोवा की मुक्ति के बिना अधूरी थी। इसी भावना से ओतप्रोत होकर देश भर के लोग ने गोवा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। गोवा के क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन के द्वारा त्रिरंगा और जय हिंद का वो प्रयोग भी इस बात का प्रमाण था कि विदेशी शासन से मुक्त होकर गोवा के लोग भारत के साथ एकत्रित होना चाह रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी सिंधु देशपांडे के शब्दों में गोवा इज जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज नॉट कंप्लीट टिल गोवा इज लिबरेटेड। गोवा में राष्ट्रवाद के जनक डॉक्टर टी.बी. कुन्हा से लेकर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमोये, मोहन रानाडे और पुरुषोत्तम काकोडकर जैसे गोवा मुक्ति संघर्षों में भाग लेने वाले सभी सेनानियों की राष्ट्रभक्ति अप्रमित है। मैं आज उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ। आपको उन आदर्शों पर चलना है जिसके लिए उन्होंने त्याग और बलिदान किया था। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत है वो है सार्वजनिक जीवन में और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। मैं देख सकती हूँ कि इस सदन में बहनों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। मुझे बताया गया है कि गोवा में कामकाजी महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। ये गोवा जैसी उदारवादी समाज के लिए उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलने की दिशा में आप सबको प्रयास करना चाहिए। विधानसभेत लेगीत बायलांचो आंकडो उणो आसा। प्रत्येक क्षेत्रांत बायलांचे समान योगदान गरजेचें आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केल्ल्या ह्या वक्तव्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान समर्थन केलां। Today we welcome the Honorable President of India, Madam Draupadi Murmu ji. On behalf of every Goan, we welcome her. I hope her stay was good in our beautiful state. Women should it is everyone's wish that they should be housan वाडपाक जाय, संख्या वाडपाक जाय. So women empowerment हे जावपाकूच जाय.
सो सगळ्यांनी म्हाका दिसता हें सपोर्ट करपाक जाय. इट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप दॅट वॉट दी ऑनरेबल Rashtrapati ji has said, and we welcome that. There is a need of the hour that this women's strength should be increased. पदवी घेवपी चलयांचे प्रमाण चड आसा. चलयो मुखार वतात ते पळोवन खोशी जाता. गोंय विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात 60% बायल विद्यार्थी भांगरा पदक जिखपी आसात जाल्यार वट्ट पदवीधरांतले 55% चलयो आसात. हो उमेदीचो क्षण आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें म्हणलें. बुधवारा सकाळी राजभवनाचेर गोंय विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताली. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी चलयो विद्यार्थ्याच्या बऱ्या कामगिरीची तोखणाय केली. मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 55% 55% लड़कियां हैं. मुझे ये भी जानकर और भी खुशी हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए उनमें भी 60% छात्राएं हैं. बेटियों की आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है. प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का एक यादगार दिन होता है. इस दिन की मधुर यादें सदा आपके साथ रहेगी. आज के दिन आपकी मेहनत सफल हुई है और आप भविष्य की सीढ़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं. आज आप अनंत अवसरों का उपयोग करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं. आज आपने जो डिग्रियां और स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं ये आपको रोजगार हासिल करने या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे. लेकिन एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है वो है जीवन में कभी हार न मानने वाली हौसला. परिस्थितियों चाहे किसी भी हो, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. महान नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, एंड आई कोट, डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेसेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन. अनकट. एक सारगर्भित पंक्ति भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत. प्रिय विद्यार्थियों, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन की प्रमुख भूमिका है. मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. बाणस्तारी अपघातात व्हड अपडेट मुखार आयल्या. मर्सडीज कार मालक मेघना सावड्डेकराक अपघातात मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबाक लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर आनी जखमींचेर उपचार करपा खातीर 2 कोटी रुपया न्यायालयाक दिवपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मेघना सावड्डेकराक दिल्या. मरण आयिल्ल्या कुटुंबाक दरेकी 50 लाख रुपया आनी जखमी तिगांक दरेकी 25 लाख रुपया दिवपाचे निर्देश दिल्यात. रक्कम जमा करपाची निमाणी तारीख 6 सप्टेंबर आसा. सोळा कम्युनिदाद डिफंक्ट जाल्ले आसात हे प्रशासक वा सरकारान सांगपाची गरज ना. तशेंच जाल्ले आसात जाल्यार कम्युनिदाद कायद्यान कितें करपाचें तें बरयल्लें आसा अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा. कम्युनिदादीचो जमनी हातासपा खातीर सरकार हे कारस्थान रचता अशें ताजें म्हणणें. See the problem with this government आज हे गव्हर्मेंटा कडेन आपल्यागेलेकूच एडमिनिस्ट्रेशन जें आहा तें सारकें जायना. वयल्यान दे आर ट्रायंग टू से दॅट 16 कुमदाद डिफंक्ट जाल्ल्या. आज हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां आनी प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की डिफंक्ट जाल्ले तेका हँडल करपाक इन कुमुदाद जो कोड आहा, कोड डे कुमुदादेश जो आहा तेजे चॅप्टर जो 7 आहा, इन चॅप्टर 7 इट टॉक्स
ओनली अबाउट डिफंक कुमदाज. म्हणजे कुमदाज जरी तरी डिफंक जालो आहे जाल्यार हे चॅप्टर 7 इट टॉक्स अबाउट कुमदादीस इन डिफॉल्ट. आणि जो पयली पुर्तुगेज कोड जो आसलो ज्याच्यासून ट्रान्सलेशन जाल्लो तेजे चॅप्टर 7 इज टॉकिंग अबाउट दास कुमिदादोस de comisas. दास कुमिदादोस de comisas म्हणजे कितें? comisas मीन्स डिफंक जालोल्यो कुमदाद्यो कितकोन हँडल करपा जाय हें ऑलरेडी दिलो. आनी तुमी जर चोयलें जाल्यार हो जो पयली पुर्तुगेज तेंपो आलो तेका म्हणटाले सादास ई रेमितिदास o Tribunal Administrativo de Pelo. This is what was called in Portuguese to ensure how you are going to revive the kumdas that are defunct. So Jenna chapter 7 is talking about this. Why do we need the government? Who is the government to decide? An administrator to decide. Already kumdat कोडा बरयलो आमी कित करपा जाय ते जर तुका administrator कित्याक डिसाइड करपाचो. Law says what? कुमदाद कोड दिलो हा. आमगे कुमदादी एज पर द आर्टिकल जेन्ना तूं मिटींग ऑर्गनायज करपाय ते मिटींगा उलया. तुम कितें अपॉइंट करता एडमिनिस्ट्रेटर डिफंक जालो या. दिस इज ओनली गव्हर्मेंटाके ओनली वे ऑफ एन्श्योरिंग की हाऊ टू टेक ओवर द कुमदाद लँड. जमीन जी आहा आज चोरपाची सगळी खबर आनी जमीन चोरपाक आज गव्हर्मेंट मुखार सरलो हें गव्हर्मेंटाक कांय साथ करपा नाका. No, what is the meaning of the defunct? The code of Kumdad very clearly says that the defunct Kumdads can be taken over by the other Kumdads. There is a provision in the code. There is a sinister plan most probably with this. That 2 years back, the South administrator said that there are no defunct Kumdads. In 2021 LAQ, they had said there are no defunct Kumdads. 2 years later, they became defunct. Something which we cannot digest like no. गोयच्या शेतकी मळार वेगवेगळे प्रयोग जायत आसात. आता मेरेन स्ट्रॉबेरी आणि तांबडी केळी बटाट ही लागवड केल्ली तुम्ही आयकलेच आसतले. पूण गोंयान कांय जाण हळदीचें उत्पादन घेवपाक लागल्यात. निरांकलच्या मधु खांडेपारकारान हळद उत्पादनाचो प्रयोग करून पळयलो आणि तो यशस्वी जाला. सातेरीमळ निरंकाल रावपी मधु खांडेपारकर सरपंच असून हो फाटली 3 वर्सां हळदीचें उत्पादन घेता. ह्या धंद्यांतल्यान तो बरी पिकावळ घेता. स्वता तो हळद रोयता आनी उपरांत हळदीचो पिठो करून विकता. पण सरकारान ह्या धंद्या खातीर बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवची अशें ताचें म्हणणें. म्हाका पयलीं हांव जॉबाक आशिल्लो आनी आतां सद्या जॉबाक हांव ना. तरी आसतना म्हाका समाज कार्याची आवड आशिल्ली आनी तशीच शेतीची आनी आमची स्वताची जमीन आसा आनी शेतीची खूब आवड आसल्या कारणान हांवें चिंतलें की लोक माडयो माड हे सतत लायता पूण दुसरें कितें तरी करचें वेगळें कितें करचें. म्हाज्या मनाक कितें केलें की हळद लावची आनी हळद लावची ती बीन कॅमिकल कांयच वापरप ना. ऑर्गेनीक उत्पन्न ऑर्गेनीक इल्लें करतना उत्पन्न इल्लें कमी येता पूण तें ऑर्गेनीक आसचें. कित्याक आज जें खाणपिण गेलां दुयेंस वाडत गेलां आनी लोकांनी शक्यतो ऑर्गेनीक शेती कडेन वयचें आनी ही ऑर्गेनीक हळद आशिल्ल्या कारणान आनी म्हाजे आनी एक असो विचार आसा की प्रत्येकान हे गोंय आमचे निरंकाल क्षेत्राचे लोक जमीन सगळ्यांक आसा थोडी थोडी तरी आपले पुरती तरी ती हळद रोवची आनी ऑर्गेनीक काडची आनी तो पावडर स्वता वापरपाचो. त्याच सरकारान मार्केट तयार करून दिवचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक लोकल मार्केट आमकां ना. हें हांव सरकार मागता की हितूंतल्यान की सरकारान अशें मार्केट करून तयार दिवचें. हांवें सद्याक 300 रुपया किलो लायिल्ली आसा. लग्ना वेळार जी हळद काडटा ती ऑर्गेनीक हळदीचो वापर करचो. ऑर्गेनीक हळद भलायके खातीर बरी अशें ताचें म्हणणें. टोटल ऑर्गेनीक आसा आनी एक हें तितूंतल्यान सांगपाक सोदतां जें आमी हिंदू धर्मान हळद म्हूण काडटा पळय हे हळदीचो हो वापर करचो लोकांनी शक्यतो. कित्याक ही हळद कॅमिकल ना. हे हळदीचो वापर करचो अशें म्हाजें मत. तो कॅमिकल ना अजिबात ना. सारें तरणाट्यांनी अशा धंद्यांत फाट फिरोवची न्ही. आयज कृषी क्षेत्रांत देऊन बरें उत्पन्न घेवं येता आनी आर्थीक नजरेन लेगीत बरो फायदो जावं येता अशें मधु खांडेपारकर सांगता. कल्चरा कडेन शिकलो म्हणून आज आमचो जो देश आसा तो शेती प्रधान आसा आनी गोंयच्या भुरग्यांनी सुद्दां मॅक्झिमम शेता कडेन वळचें. हांव सुद्दां सदां ग्रॅज्युएट जावन आसा पूण हें आपलें उत्पन्न वाडोवचें जेणे करून आपलो जोड धंदो
सर्वीस करता करता सांबाळ सुद्दां शेनवार येतार काम करून ह्या हितूंक लोकांनी वयचें युथांनी वयचें असो म्हाजो विचार आसा. आनी सरकार सदांच म्हणटा, पंतप्रधान म्हणटा आनी गोंयचो आमचो CM म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोवा आनी तो स्वयंपूर्ण गोवा हो करचो. आनी सगळ्यांनी सगळ्यां कडेन मागता की अशें म्हणजे यूथ जे आयचे आहा ते शेती कडेन मातशें फाट फिरयता तेन्ना शेती कडेन येवचें. आनी हळडीचो म्हजो एक असो फुडें असोच हांव चालू दवरतलो असो म्हाजो विचार आसा. आनी लोकांनी जर हळद लायली म्हाका फुडें गिरणूक बसोवपाची अशें म्हाजो विचार आसा. आनी जर तेंचें दळण सुद्दां हांव करून दिवपाक शकता असो म्हाजो विचार आसा फुडें. आनी हळडीचें म्हाका फुडें व्हरपाक जाय. आज आमी सातेरीमळ निरंकाल हांगा आसा. जो मधू विष्णू खांडेपारकर हो एक समाजसेवक जावन आसा, हो एक पंच जावन आसा. तेणी आपली पंच ही सांबाळून, पंचायत सांबाळून जावं सरपंच आसा तेणी सगळें सांबाळून आपल्या विविध क्षेत्रांत ह्या लागवडी खाली येयल्लो आसा. कृषी एक बरो शेतकरी म्हणून तो प्रसिद्धूय आसा. आज तुमी पळयता की तेणी मोठ्या प्रमाणात हांगा हळद लायिल्ली आसा. गेली 3 वर्सां हो सतत हळडीचें पीक घेता. हळद लायल्या कारणान कसलेच जनावर लागना. ना जाल्यार आनी कसलेच पीक घेत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात दुकर जावं गोंयरेडे जावं माकड हे लागता. पूण हळडीक असलें कांय लागना. तेन्ना त्या खातीर तो गेली 3 वर्सां हीच पीक घेता आनी पूर्ण ऑर्गेनीक आसा. जो तेजी म्हणणें आसा की लग्न समारंभान सुद्दां ज्यो बायलां खातीर जावं दादल्यां खातीर जे हळद लायता, लग्न करतना हळद लायता ती सुद्दां तितून कॅमिकल आसता. तेन्ना ऑर्गेनीक जी हळद आसा ती हळद वापरची अशी तेजी म्हणणें आसा. सरकारान तांकां मार्केटूय उपलब्ध करून सहज दिवचें, तेणे करून आनी शेतकरी ह्या फिल्डान येवन मोठ्या प्रमाणात हळडीची लागवड करूं शकता अशी तेजी म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. पास नाशिल्ल्या कारणान पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताक विधानसभेत प्रवेश दिलो ना. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाशण आयकपा खातीर महापौर रोहित मोन्सेरात विधानसभेत आयिल्लो. पूण गरजेचो पास नाशिल्ल्या कारणान ताका विधानसभेत प्रवेश दिलो ना. देखून ताका विधानसभेच्या दारावेल्यानूच परते येवचे पडले. स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारा खातीर लाकूड वापरपाच्या बदला बायोमास ब्रिकेटच्या वापराक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभे वतीन मान्यताय दिल्या. पंजाब रिन्युएबल एनर्जीचे सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेडान ह्यो बायोमास ब्रिकेटीचो आविष्कार केल्लो आसा. मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन फुडाकार घेवन पर्यावरणाची काळजी घेवपा खातीर हे पावल उबारलां. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या उपक्रमाची तोखणाय केल्या. ग्रामस्थ हिंदू सभेन एक नवे इंट्रोड्यूस केला, बायोमास ब्रिकेट्स इन प्लेस ऑफ लाकूड. गणित जर पळोवंक गेलें जाल्यार मडगांवची 250 झाडां म्हयन्याक सालवार जातली. 70 जर मळणां स्मशानभूमी करता जाल्यार म्हयन्याक तशें पळोवंक गेलें जाल्यार 3,36,000 किलो लाकूड सालवार जाता. आता पंजाब रिन्युएबल एनर्जी सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सालिगांव आणि ते बायोमास ब्रिकेट्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर वूड म्हणून इंट्रोड्यूस केल्ले. म्हाका ग्रामस्थ हिंदू सभेक परबी दिली जागी तांणी पयलें पावल मारिल्लें युनीक नीड्स टू बी फॉलोड ऑल ओवर गोवा. गोंयची झाडां सालवार करूंकूच जाय. आनी झाडां ना जाल्यार क्लायमेट चेंजाचें आज जें कितें जाता तें सगळें जगान आमकां दिश्टी पडटा. जाता तितली झाडां सालवार जावंक हो उपक्रम म्हाका दिसता सगळ्यांनी आदार करपाक सपोर्ट करपाची गरज. हे स्मशानाक अदमास 110 वर्सां जावन गेली आनी एवरेज हांगा 70 ते 80 बॉडी म्हयन्याक जाता. ताजें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार आमचे प्रमाणे एक ह्याच स्मशानभूमीन 225 ते 250 झाडां आमी म्हयन्याक कातरतात. इमेजीन करा 110 वर्सां जाली आनी कितलीं झाडां कातरलीं आसतलीं. तेन्ना आमकां सदांच एक विचार येतालो, वाय नॉट गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वूड. आनी विजय आमचो MLA सरदेसाई आमच्या फाटल्यान लागिल्ले, अरे ते लाकडां वाट्याचें आनी कितें पळया रे. त्या प्रमाणे आमकां अनुरागजी मेळ्ळे जे वायस प्रेसिडेंट आसा तांच्या कंपनीचे. तांणी आमकां हो एक प्रोपोजल घाला जें आमी ट्रायल बेजीस हांगा आतां पयली बॉडी आज आमी हांगा लासून पळयतले कशें जाता तें. आनी हें जर सक्सेसफूल जालें, जें जातलें कारण अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो ते करतात.
तेन्ना हें सक्सेसफूल जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयचें लाकूड जें आमी कातरून हें करतात तें आमी तें वाचयतले. बेजीक इम्पॉर्टंट हाका पयशे कमी जातले वाडटले तें आमी पळोवना. आमी पळयत तें लाकूड कशें वाचोवप आनी तें म्हाका तरी दिसता ज्या तरेन ताणें एक्सप्लेन केलें आनी ब्रिकेट्स जे आसा ते आमी पळयल्यार हय तें आमकां दिसता की आमकां बऱ्याक पडटलें आनी हाजे फुडें हळू करून आमी ब्रिकेट्साचेर येतले आनी आमी गोंयचें लाकूड वाचोवंक शकतले. This concept of cremation using biomass briquette has been started by our company 3 years before, and I am heading this business from our company side, Pan India. Accordingly, we have been talking to the state government of Goa regarding use of biomass briquette in funeral instead of the firewood. We discussed with the chairman Pollution Control Board, Mr. Mahesh Patil, on this. We submitted our proposal to the government, and government has taken the initiative and like this very much to use these biomass briquettes in funeral. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.